that state is still financing most of Goa's projects. So तातूंत किती फरक आहा काय म्हणून युनियन टेरिटरी आनी स्टेटहुडा भितर. त्याच बरोबर तुम्ही एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमीचो मुद्दो काढलो. हांव दोनूच प्रश्न विचारता तुमकां. हाऊ डू यू लुक एट दॅट पॉयंट रेज बाय सावळबा? आणि एक दुसरो, वेदर दिस पॉलिटिकल ऑटोनॉमी हॅज वर्क टुवर्ड्स पीपल्स बेनिफिट? So when it comes to political economy, जर तर आमी युनियन टेरिटरीचे पावर पळयत आनी स्टेटीचे पावर पळयत, तेतून खूप फरक आसता. आणि तेकाच लागून स्टेटहूडाची मागणी जाली, घटक राज्याची मागणी जाली. आणि बिग थँक गोज टू कोंकणी मुवमेंट फॉर गिविंग अस दीस स्टेट. सो आनी ती कित्याक लागून जाली? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेजिस्लेशन करपाक खूब प्रॉब्लम्स येता वेन यू आर पार्ट ऑफ युनियन टेरिटरी. सो वेन यू बिकम अ इंडिपेंडंट स्टेट लिस्टान जे कितें आयटम्स आसता तेजेर तूं लेजिस्लेट करपाक मेळटा. सो एज अ रिजल्ट स्टेटांतल्यान बिकॉज वेन वी बिकेम अ स्टेटहूड तेतूंतल्यान आमकां आनी ऑटोनॉमी मेळ्ळी, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मेळ्ळी. पूण ह्या पॉलिटिकल ऑटोनॉमीचो फायदो जालो काय ना हो डिबेटेबल क्वेश्चन आसा, डिबेटेबल प्रश्न आसा. हेजे रिजन हे म्हणल्यार एज आय ऑलरेडी मेन्शन, विथ स्टेटहूड गोवा ऑल्सो बिकेम अ सर्वीस सॅक्टर इकॉनॉमी. आतां हे जर तर आमी सर्वीस सॅक्टर इकॉनॉमीचें जर तर आमी चित्र पळयत जाल्यार हें चित्र आमकां इंडियन पॉलिटी कडेन लिंक करपाक जाय. तें म्हणल्यार 1991 ह्या वर्सा उदारीकरण, दॅट इज लिबरलायझेशन, प्रायवेटायझेशन, ग्लोबलायझेशन हे इनिशिएटीव इंडियेन घेतलो. पूण 1980च्यान थोडे लिबरलायझेशन इंडियेक जायत आशिल्लें. सो 87 जेन्ना गोवा स्टेटहूड जालें त्या टायमार इंडिया that time India was suffering from financial crisis, and during that time India was in dire need of foreign investment. आणि त्या टायमार तांकां अशें दिसून येयलें की टुरिजम could be a best investment sector. आणि त्याच टायमार गोंयांक स्टेटहूड जालें आनी एज अ रिजल्ट आमची पॉलिटिकल जी क्लास आसा पळय स्लोली एंड स्टेडिली तेणी लँड हातीन घेतली. आनी ह्या लँडांतल्यान इतलें लिबरलायझेशन जालें की टुरिजम प्रॉस्पर जालें. आनी टुरिजम प्रॉस्पर जावपाचें मेन कारण म्हणल्यार लिबरलायझेशन पॉलिसी. सो एज आय टोल्ड यू 1990 इंटरकनेक्टेड. हय, इट इज इंटरकनेक्टेड. 1990 भारत सरकारान 90चे जे दशक आसा पळय ते टुरिजम डिकेड म्हणून केल्ले आसा. सो ताका लागून जायते टुरिजम इनिशिएटीव गोंयांत केले आनी हेका लागून प्रायवेटायझेशन फोफावलें गोंयान, ग्लोबलायझेशन फोफावलें, लिबरलायझेशन फोफावलें. एंड एज अ रिजल्ट लॉट्स ऑफ न्यू चॅलेंजीस गोंयकारां मुखार उबे रावल्यो आनी त्या चॅलेंजिसांतल्यान सुद्दां जायते अशे मुवमेंट तयार जाले. आनी हेतूंतल्यान अस्मिता, गोंयची अस्मिता हो व्हडलो प्रश्न गोंयच्या मुखार उबो रावलो आसा आनी तो आजूय उबो आसा. ताजेर त्या प्रश्नाचेर याय बी. बट सावळबा, बिफोर आय गो देर, पॉलिटिकल ऑटोनॉमीचो फायदो कोणाक जालो? गोंयकाराक जालो असो म्हणटा तुमी काय राजकारण्याक जालो? नाही, तशें तर पळोवंक गेलें जायत न्ही. पयलीं आमचे 28 आमदार आसले. हय. जेन्ना आमी शेड्यूल जाले 40 जाले, 12 आमदार वाडले. हय. 12 आमदार वाडले, तशे मंत्री वाडले. हाचो खरो जो फायदो जाला पळय तो पॉलिटिशियनांक. सामान्य मनशाक कांयच फायदो ना. एज आय सेड अर्लियर ऑल्सो, युनियन टेरिटरी लोकांक कांय फरक पडनासलो. आमकां जे पयशे येताले ते आमी उडटाले, मोडले नाजाल्यार परत दिवचे पडटाले. करेक्ट. आतां तशें जायना इतलेंच. पूण आतां आमी आमचें इन्कम खंय आहा? आज पळय गोव्यान जर एक म्हजो सामान्य मनीस आहा ताका जर एक घर घेवपाचें आसत किंवा घर बांदपाचें आसत, इट्स इम्पॉसिबल. पळय सारके जर तुका प्लॉट जाय 80,000 90,000 रुपये पर स्क्वेअर मिटर, खंयचो सामान्य मनीस घर बांदतलो? तो खंय विकास जाला? गोंयाचे सगळे जमनी विकल्यात, भायल्या लोकांनी घेतल्यात, पंजाबी, दिल्ली सगळे. आमी आतां केन्ना जर खंयचो पेपर तुवें पळयलो, करेक्ट, सगळे नोटिशी आसता पळय, पर्चेस ऑफ लँड, सेल ऑफ लँड, सगळे दिल्लीचे, मुंबयचे आनी हरियाणा, आसाम सुद्दां लोक आमी पळयल्यात. हय. सो सामान्य मनशाक थंयच आसा. आतां कितें जाता, पयलीं आमचे पयशे नासताले गोंयान. बिफोर लिबरेशन देवर नो एक्चुअल म्हणजे पयशेच लोकांच्या हातीन नासताले. बरोबर. लोक तांदूळ दिवन आनी कितें घेताले, आनी कोण आनी कितें घेताले. केंस कापी म्हालो आसलो तो तांदूळ व्हरतालो, नाल्ल व्हरतालो. ते आतां ना न्ही. बरोबर. सो वी नीड मनी आनी लोकांक पयशे घोळतात. ज्या लोकांनी 10,000 पळोवंक ना तेंचे आतां लाखांनी पयशे जाल्यात. परंतु दीस इज म्हाका अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट रियल डेवलपमेंट. गोंयांतलो तो सामान्य मनीस आहा पळय तो अजून सुद्दां ताका व्हडलेशें